प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजूचे ओळखीचो आयतार आमच्या डायसिसीन आमी मनयता आनी आमी सगळीं दोतोन शिकलोलीं. तुमी दोतनीक गेल्यां केन्ना? दोतोनीक बसल्यां केन्ना? खंयच्या तरी संदेशकाराचो कॅटिकिस्टाचो उगडास आहा? अमको कॅटिकिस्ट, अमकें कॅटिकिस्ट हे भाशेन शिकयतालें, हे भाशेन उतरां उलयतालें, कितें आहा उगडास? जायते जाणांक आसतलो. आमी ल्हान आसतना आमकां वेगवेगळीं कॅटिकिस्ट मेळ्ळ्या आनी आमचीं आयचीं भुरगीं आसात तांकांय आयज कॅटिकिस्ट आसात. तीं जेन्ना व्हडलीं जातलीं तांकांय आयचीं कॅटिकिस्ट आहा तांचो उगडास येतलो. आनी कॅटिकिस्ट म्हणटा तेन्ना, संदेशकार म्हणटा तेन्ना हो संदेश फकत धर्मीक संदेश न्हू, पूण दर एक संदेशकार, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजून म्हणलां, तुमी प्रितुमेचें मीठ. मीठ म्हणटात तें एक स्वाद हाडपाक. मीठ ना जाल्यार आमकां स्वाद येना. तेच बरोबर कितेंय सांबाळून दवरपाक, प्रिजर्वेटीव, पिड्ड्यार जायना जावपाक, कुसना जावपाक आमी ताका मीठ घालता. म्हणटच दर एक संदेशकार जरी तर प्रितुमेचें मीठ जाल्यार भुरगीं जीं आसात दोतोनीचीं, तांकां तें मीठ तांच्या जिवितांत स्वाद हाडपाक. आनी हो स्वाद हाडपाक देवाचें उतर आसा, मागणें आसा, संस्कार आसात, तांचे विशीं तांकां माहिती दिवपाक, तांचे विशीं तांकां अणभव दिवन तांचें जिवीत एके भाशेन हें स्वादिश्ट करपाक. आनी हे दोतोनी वरवीं आमचीं भुरगीं जीं दोतोन शिकतात तांकां ह्या समाजान बरे भाशेन जिवपाक एक आदार जावंक आमचीं संदेशकारां मीठ. संदेशकारां मीठ म्हणटा तेन्ना फकत जीं कोण इगोर्जेन दोतोन शिकयतात तींच संदेशकारां न्हू. पयलो संदेशकार आवय बापूय. म्हणटच दर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हें मीठ एके वाटेन प्रिजर्वेशन, सांबाळून तांचो सांबाळ करपाक, जाल्यार दुसरे वाटेन तांच्या जिवितांत सुवाद हाडपाक, सुवाद वेगवेगळ्या वस्तूंनी. जेजून हेंय म्हणलां, तुमी संवसाराचो उजवाड, काळोख आनी उजवाड. भाव भयणीनो, जरी तर काळोख पयस जातलो जाल्यार उजवाड जाय. आनी उजवाडाची किरणां जेन्ना काडून उडयलीं तेन्ना आपुणूच काळोख जाता. म्हणटच जरी तर एक संदेशकार, आनी आतांच म्हणलां ते भाशेन आवय बापूय आनी हेरूय दुसरीं जीं कोण आपलो भावार्ची येतात तीं जरी तर संवसाराचो उजवाड ह्या भुरग्यांक, जाल्यार बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो. ह्या बऱ्या करण्यांतल्यान आमचो उजवाड सगल्याक फांकारता. हेचे पयले वाचपान इजायास प्रवादी बरोवन सांगता, ह्यो बऱ्यो करण्यो करपाक एक उलो मारला. आनी हो उलो मारलेलो केन्ना? जेन्ना ही परजा कोश्टवताली. आमचें सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां कांयच जायना, पूण कितेंय जरी तर वायट जाता, कितेंय आमकां दूख भोगता, आमचेर दुयेंस येता, वो आमचें जिवीत खत्र्यांत आसा, जाल्यार आमी ह्यो वस्तू उलोवपाक पावता. आनी तेंच इजायास प्रवादी जेन्ना हे परजेन थोड्या जाणांक ओनीत भोगूंक पडटाली, थोड्या जाणांक चिड्डिताले, थोड्या जाणांचें कोण कॅर करना आसलो, तांकां पडोवंकूच नासलेलें. हे भाशेन जेन्ना जाला तेन्ना इजायास प्रवादी आपले परजेक हो उलो मारता की ह्यो बऱ्यो करण्यो एकामेका सवें जावच्यो. आनी भोव करून आयज हें उतर आमकां मेळटा, तुमच्या मासा रोगताच्याक सांडू नाकात. भाव भयणीनो, उजवाड फावो आसलेली आनी उजवाड जाय तसलीं मनशां आयज खंय आसात. आमी घडये सगल्यांक सगल्यांक घडये आमी उजवाड दिवंक जाता, मीठ जावपाक जाता, आमचे गूण घेवन आमी जाय तो आदारूय करूंक जाता. आमकां देवान दिल्ली देणी आमी दुसऱ्यां पासतूय, समाजीक सेवे पासतूय घडये वापरता. पूण आयच्या दिसाक हें उतर, मासा रोगताच्याक सांडू नाकात. आमच्याच घरान जायते पावटी ह्या उजवाडाक रावतलीं आमचीं जाणटीं आवय बापूय, वो आमचीं भाव भयणां, वो जायते पावटी जीं कोण चुकलेलीं आसात आमच्या घरान, वो आपल्या अशक्तायेक सांपडलेलीं आसात, ह्या उजवाडाक रावतात आमच्या घरान. आनी आमच्या घरान जेन्ना तीं रावतात तेन्ना हो एक सैग आमकां. आनी हेंच इजायास प्रवादी केरीत भाशेन सांगून दिता, उजवाड जायात. तुमच्याच घरच्यांक तशेंच हेरांक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो दिश्टी पडूं दी. आनी हेरांक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो जेन्ना दिश्टी पडटात तेन्ना तुमी एके भाशेन होच उजवाड जावंक पावतले. कितें कितें करपाक लायलां हें करपाक जरी तर सोदतात जाल्यार जूं मोडून उडोवपाक जाय. जूं म्हणटात तें खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकांत जूं म्हणटा तेन्ना ओनितीचें जूं. जेन्ना जे कोण पदवेंत आसलेले, जे कोण राज चलयताले, ते हें जूं लोकांचेर घालताले.
आनी लोक बाबडो चिड्डोन कश्टोन ओगी रावतालो, भिवोन रावतालो. म्हणटच उजवाड जरी तर जातलो जाल्यार इजायास प्रवादी करीत भाशेन हो उलो मारता, जूं असलें मोडून उडोवपाक जाय. तुज्याच बुजाचेर घातलेलें आसा अवनितीचें जूं, तें तुवें मोडपाक जाय. आनी तुजे भोंवतणी जे कोण आसा जांकां आवाज ना, जांच्यांनी कांयच करूंक जायना, अवनितीक चिड्डल्ले आसात, तांकांय आदार करपाक जाय. मुठी ना मारशात, म्हणल्यार तुमचेच मदें झगडीं करून घेयनाकात, एकामेकाक वायलन्स करिनाकात. वायट उतर ना उच्चारशात. आमी जाणा आमकां वायट उतरां कितली पावटी येतात तीं. बोकरून आमकां जेन्ना वायट दिसता, राग येता, तेन्ना आपल्या आपूण तोंडांतल्यान ही वायट उतरां येतात, मनान राग येता. तर असल्या वेळार वायट उतर उच्चार नाका म्हूण आमकां इजायास प्रवादी सांगता. भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात, खोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात, जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो. तर भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर फातयेतलीं आनी सोत मानतलीं देखून आमी जाबाबान ही काय बरीं उतरां म्हणल्यां. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटलो. म्हणटच हो उजवाड आमचोच न्हय. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता की हो जो उजवाड आसा तो मनशाचे हो म्हजेच वस्तुंगी न्हय, म्हजेंच विजडम, म्हजीच जाणवाय न्हय, मनशाचे जाणवायेन तें कांयच जायना. जाल्यार हो उजवाड जो आमच्या जिवितान आसा, जो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय, हो सुवाद आनी हो सांबाळ जो आमच्या जिवितान आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान जाता, दुसऱ्या सवें जाता, तो म्हजोच न्हय, पूण देवाची शक्ती. काय बरीं उतरां म्हणलेलीं आसा. तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय, पूण देवाची शक्ती. हो भयणीनो, हें जरी तर आमी मानून घेता जाल्यार आमकां दिसती पडटा आयज आमी कसल्या वातावरणान आसा. जें कितें इजायास प्रवादी उलयतालो तेन्ना जी परिस्थिती आसा ती आयजूय आसा काय? आयज आमचेर जूं आसा, आयज आमी अनीत सोंसतात, आयज असलीं मनशां आसात जांकां वाचा ना, तांकां आवाज ना, तांकां कोणें तरी आवाज करपाक जाय, असलीं आहा? दिसता तुमकां आहा? ही परिस्थिती आहा आयज आमचेर? आयज ही परिस्थिती भाव भयणीनो आमचेर येयल्ली आसा, आमचेर ही जुवां घातलेलीं आसात अनितीचीं. आयज आमचो एनवायरमेंट जो आसा, सृश्टी आसा, उलोवपाक जायना सृश्टी लागीं, आपलो ताळो ना, तांचे पासत उलयतले आयज मनशाची गरज आसा. जायते जाण मुखार सत्तात आनी एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स जावन हो आवाज भायर काडटात तांचे पासत. आयज अनितीक सांपडलेले आसात, तांकां ही नीत मेळचे पासत कायदे केल्ले आसात आमचे. आनी बकरून आमच्या भारताचे जे ज्युडिशरी आसा, जायते बरे बरे निर्णय घेता ते आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडटा. तेच बरोबर थोडे कडेन आवाज ना जावन ही अनीत चालूच आसा. आयज सकाळीं आतां मीस जाल्या उपरांत जेन्ना आमच्या लोकांक हांवें उलो मारलो, ह्याच बांकाचेर बसून आसतलीं, सांगलें कितें जाता तें. आनी हो पेपरूय बीन आयज पेपराचेर येयला, तेंय दाखयलें. चिकाली फार्मर्स ऑब्जेक्ट टू हिल कटींग. खंय तें हिल कटींग खबर आहा तुमकां, तेजेर हांवें उलोवपाक नाका. आनी जें कंप्लेन आमच्या तरणाट्यांनी घातलां चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, ताचे कुशीक ह्या पेपराचेर दुसरे वाटेन आनीक बरें येयलां. सेव वेटलँड्स कॅम्पेन लॉन्च्ड बाय MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज. सेव वेटलँड म्हूण कॅम्पेन सुरू करता. आमच्याय गांवांत आसात कॅम्पेनी. थिंगा पंचायतीच्या मुखार काय बरो बोर्ड मारलेलो आसा, तो सर्कल ना थिंगा, थिंगा एक बोर्ड मारलेलो आहा. कितें म्हणून? एक काळीज आहा थिंगासर व्हडलें, आय लव चिकाली. एक वाटेन ह्यो कॅम्पेन्स, आय लव चिकाली, सेव वेटलँड कॅम्पेन. आयज सरकार आमकां फकत ह्यो कॅम्पेन करून ह्या कॅम्पेनाच्याच फाटल्यान धाडटा, सॅल्फी काडपाक लायता. आयज आमचो लोक सॅल्फी काडपाक गेलो, थिंगा दोंगर आहा, थिंगा जो दोंगर कातुरला थिंगा आय लव चिकाली म्हणून फकत प्रचार केल्यार जायना. एके वाटेन आय लव चिकाली, दुसरे वाटेन डिस्ट्रॉय चिकाली. काळोख हो उजवाड न्हू. आमकां उजवाड दिल्लो आसा, पूण भाव भयणीनो आमी जो हो उजवाड फांकारिनात, आमचेर घातलेलें जूं मोडूंक भायर सरनात, दोळे उगडना, तोंड उगडना, तेन्ना तो काळोख जाता. फकत सॅल्फीचेरूच उत्तरली मागीर आमी. कॅम्पेन्स. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, सेंट्रलाची मिनिस्ट्री,
काय बरी कॅम्पेनी. सद्याक आतां आमी अंडर युनायटेड नेशन्स डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हूण चालू आसा. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 सुरू जाल्लो, तो परतून वर्ल्ड एनवायरमेंट 2031 जाता तेन्ना ती काबार जातली. डॅकेड 10 वर्सां. आनी ह्या 10 वर्सांनी हें रेस्टोरेशन करपाक जाय. एके वाटेन ह्यो कॅम्पेन, पूण तीच MOEFCC आसा ती परमिशन दिता डबल ट्रॅकिंग करपाक, वो जी आमची रिवर म्हादेई आसा ती डायवर्ट करपाक. जाल्यार जें कितें आमी उलयता कॅम्पेन्स आनी प्रोपगंडा आसा तो खंय आसा, आनी सोत फॅक्ट कितें आसा. भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हो फॅक्ट आनी प्रोपगंडा मदें जरी तर आमकां डिफरन्शिएट करूंक कळना, आनी हें जरी तर आमी करिना जाल्यार आमी चिड्डोन मरतले. आमचें अस्तित्व उरचें ना, आमचीं भुरगीं उरचीं ना, आमच्या भुरग्यांक नाच करतले आनी आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हे कॅम्पेन्स आसात त्यो आतां स्किम्स येतात भायर. सरकार आमच्यो कांय बऱ्यो स्किम्स काडटा. स्किम्स पळोवपाक बऱ्यो दिसतात. कितल्यो स्किम्स आयज आमकां पावलेल्यो आसात. ह्या पासत म्हणटा जूं घातलेलें आसा आमचेर, आनी जूं घातलेलें आसा तेन्ना कोणूय जरी तर आवाज काडटा, तो आवाज बंद करपाक तांचेर केसी जातात. तांकां पुलीस धरूंक येतात. जे पुलीस राखपाक आसात ते तांकां धरपाक येतात. आयज आमकां कोणेंच पुलिसांनी आडावंक ना, कित्याक आमी पुलिसांक सांगोंक ना आयज आमी सकाळीं उठोन तो दोंगर पळोवपाक वयतले म्हण. आमच्या लोकांक, चिखलेच्या लोकांक ते ट्रक आसलेले तांकां भायर घातल्यात वसात म्हूण, ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी, PWD. आमचो दोंगर आसा तो कातरून चालले तांकां, बाबा ही माती खूंय वता तुमी नॅशनल हायवे करपाक. म्हणटच आमकां सगल्यांक आमचे जो दोंगर आसा, ज्या दोंगराचेर आमचो गांव आतां धरलेलो आसा, वयर काबार केलें सगलें. तुमचो गांव, आमचो म्हणना हांव केपेंचो, पूण आतां हांव चिखले आहा म्हणटच हांवूय चिखलेकार, वोटर हांव हिंगाचो आतां सद्याक. त्या पासत म्हणटा आमचो गांव वयर काबार करून आतां थोडेशें जें आमची धाकटीशी व्हॅली उरल्या, ही ब्युटी आमच्या चिखलेची उरल्या, ती काबार जावपाक दोंगर कातरपाक. हें समजना काय? हे जे कोण परमिशन दितात, कलेक्टर आसात, तांकां समजना काय? हें हो ग्रेडियंट म्हणटा ते तांकां समजना काय? समजना जाल्यार त्या पदा वयले तेमी देंवपाक जाय. दे डोंट डिजर्व टू बी देर. एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा, चीफ मिनिस्टर आहा, तांकां समजना काय? हें जें कितें चलता फकत कॅम्पेन्स जाता, आनी मागीर आमकां मनशाची जाणवाय थिंगासर मेळटा, आनी आमचे जाणवायेन भरलेले मनीस म्हणटात भिवपाची कांयच गरज ना. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना. जाणवायेन भरलेलो मनीस दोतोर. पूण ऑन ग्रावंड कितें चल्लेलें आसा? फकत कॅम्पेन्स, फकत प्रोपगंडा. आनी असल्या प्रोपगंडा फाटल्यान, हे कॅम्पेना फाटल्यान भाव भयणीनो, जरी तर आमी मेल्या जाल्यार कोटा आमचें. आनी जी कितें रियलिटी आहा ती पळोवन आमची दोळे उगडना, तोंड उगडना जाल्यार कोटा आमचें. मागीर फकत आमी हिंगा पेपरांचेर उत्तले आनी आमी फकत त्या मोबायलाचेर पळोवन. कालच्या दिसाक व्हिडियो धाडलेलो, कॉलेजीक तावन येयला तेन्ना आवाज येतालो. हें काम 2 दीस आदीं कॉमेस जाल्लें मोठ्या प्रमाणान. तेज्यावन पयलीं 2 वीक आदीं चालू आसलेलें, पूण आतां शुक्राराची सांज ऑफीस बंद, गव्हर्मेंट ऑफिसीस बंद. कोण फोन करीत जाल्यार, कंप्लेन करीत जाल्यार कोण येना. सोनवारा दिसाक ऑफिसां बंद, कंप्लेन घालूंक जायना. आनी आयज आयतार. बाबडी न्हू, असल्यो वस्तू जरी तर फोटिंगपणाच्यो आयज आमचे सरकारांत आसतलेच करता जाल्यार कोणाचेर पाती येवपाचें. आनी देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा मनशाचे जाणवायेचेर पाती येवन राव नाकात. देवाची जाणवाय गरजेची. देवाचे जाणवायेन आमकां शक्ती आसा. आनी ह्या पासत भाव भयणीनो, असल्या पासत आमी मागूंक जाय. तांकां मार, फोड आनी उडय, हातून आमकां कांयच मेळपाचें ना. आयज ते मरतले, फाल्यां आमी मरतले. ओ उरफाटें, आयज आमी मरतले, फाल्यां ते मरतले. ह्या संवसारान रावपाक कोणूच येवंक ना. पूण ह्या संवसारान आमी बाराबोर आसो पर्यंत जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमी सांबाळटा. तेन्ना आमी ह्या संवसाराचें, हे पृथ्वीचें मीठ जाता. सांबाळपाक मीठ सांबाळ करता, प्रिजर्वेशन, कन्जर्वेशन. ना जाल्यार हे सगळे फकत टॅग. डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन, डॅकेड ऑफ कन्जर्वेशन, सेव वेटलँड कॅम्पेन, सेव हिल्स कॅम्पेन, सेव रिवर्स कॅम्पेन, सेव म्हादेई, हे सगल्यो फकत कॅम्पेन्स. आनी ह्या कॅम्पेनान आमी बुडोन उरतले. आमचो सरकार सद्याक तो आमकां फटयत आसा.
तें म्हणपाक लॉजूय दिसना म्हाका, भिरांतूय दिसना, फोटोय आसा. आनी आमी फोटोवत आसाव जाल्यार आमचे भुरग्यांचे फोंड तयार. हेज्या वून पयलें म्हणलां काशांव तयार करून दवरात भुरग्यांचे. आतांच आमची भुरगीं जल्मतात थिंगा आसात. आमी तांच्यो बर्थडेज मनयता, तांचे बावतिज्म मनयता. कितें दिवपाक ह्या भुरग्यांक? भाव भयणीनो, आमी संवसाराचो उजवाड जावपाक जातले जाल्यार कितें करचें आमकां सांगलां. आनी जेजून कांय बरीं उतरां म्हणल्यात. तुमी प्रितुमेचें मीठ, यू आर द सॉल्ट ऑफ दी अर्थ. पूण कसलें मीठ जाल्लीं आसा आमी? ही आमची मिठाची हारसाण जी आहा ती आहा आमच्या मिठाक. जी आमी मनशां, आमी सिटिजन्स, ह्या गांवचे हे सिटिजन्स आमी ह्या देशाचे, जें कितें प्रिजर्व करपाक, कन्जर्व करपाक, सांबाळपाक जाय तें आमचे भितर आसा. जरी तर ना जाल्यार आमी खारसाण गेलोलें मीठ, सॉल्ट दॅट हॅज लॉस्ट इट्स सॉल्टनेस. जाल्यार कित्याक उपकारता आमी? कित्याकूच उपकारो ना. जेजून सांगलां, म्हजीं उतरां न्हू, कित्याकूच उपकारो ना. असलें मीठ कितें करपाचें? धरून ओडोवपाचें जमणीर आनी पांयां तोळा मस्तिपाचें. आनी कित्याकूच उपकारो ना. असलीं जाल्यान काय आमी जी कित्याकूच उपकारो ना तसलें मीठ आतां भायर उडोवपाचें? हो उजवाड, कित्याक आमकां जायते गूण आसात. हे गूण आमी फुलयता तेन्ना आमचो उजवाड तो. आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो आमी करता दुसऱ्या सवें बरो उजवाड तो. पण हो उजवाड हूंय आहा दुसऱ्यांक दिसती पडटा काय लिपोवन बंद करून दवरलेलो आसा? वो कोणूय जरी तर उजवाड दाखोवपाक सोदता, दुसऱ्यांची मनां उजवाडावपाक सोदता, बंद करपाक सोदतात काय? भाव भयणीनो, बंद करपाक जाय ते सोदतले. आनीक आमचे मुखार हीं आव्हानां सदांच आसतलीं. चॉयस आमचो जण एकल्याचो. आमी मेल्लीं, आमी खारसाण नासलेलीं, वो आमी उजवाड नासलेलीं मनशां कशीं जियोवपाक सोदता, काय आमी जें कितें आमकां देवीक शक्तीन दिल्लें आसा, देवाची शक्ती आमकां दिता सगल्यांक. तूं प्रितुमेचें मीठ, तूं संवसाराचो उजवाड म्हण हें जें जेजून आमकां दिलां तें आमी जिवंक सोदता जाल्यार जे भाशेन पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपानूय आयज आमी आयकलां तें आमच्या जिवितान घालुया आनी हें जिवोया. तेन्नाच आमी संदेशकारां, आमचो संदेश दुसऱ्यांक मेळटलो आनी आमचो संदेश आयकून जायत्या जाणांक आपलें जिवीत सांबाळपाक आनी आपली वाट निवळ दवरपाक आदार जातलो. आमीच पयली सुवातेर ही देवाची कृपा घेवया आनी एकामेकाक हीच कृपा आमी वांटुया.